Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. एक मान्य करता ते माझे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसून दी, पंचायत डिपार्टमेंट आसून दी आणि तुमची पंचायत आसून दी. वी आर ऑल पब्लिक बॉडीज. आम्ही असा कोणा लागून पब्लिक लागून, आम्ही असा कोणा लागून लोकां लागून. आमकां कोणे हिंगा पावयला, लोकांनी पावयला. वावरपा जाय कोणा लागून, लोकां लागून. आणि ग्रासरूट लेवलार म्हणल्यार आमची पंचायत आसता. हीच तरी तुमचे पंचायतीची मागणी आसा की रेंट तुम्ही चार्ज करपाक जायना. आमकां खाल ना की मुद्दम रेंट चार्ज करपा जाय, तुमकां त्रास दिवपा जाय. हांव तरी मंत्री म्हूण पूर्ण प्रयत्न करून तुमकां हे रेंट आहा ते वेव ऑफ करून दितलो. ह्या खात्रेन तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता. जो रेंट म्हणून जो कितें जो आज इम्पोज जो केल्लो आसा तो एक प्रोसिजर आसा. आणि हांवें ऑलरेडी आमच्या विलेज पंचायती जे उपसरपंच सरपंच आसा तांकां सांगिल्लें आसा की तुमी रिजोल्युशन घेयात आनी रिजोल्युशनाक म्हणत की तुमी रेंट वेव ऑफ करचें. सरकार म्हणल्यारूच हांव आसा आनी हें खरें म्हणल्यार हें पयलूच जावपाक जाय आशिल्लें जेन्ना एग्रीमेंट जेन्ना करतात. म्हणून हो कदंबा बस स्टँड हो एक वादग्रस्त जाल्लो आहा. खरें म्हणल्यार हो कदंबा बस स्टँड म्हाका दिसता लोकां खातीर नाशिल्लो. हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें की तो पर्सेंटेज आनी कमिशन मेळोवपा खातीर आशिल्लो आनी म्हणूनच हो सगळो घोळ जाल्लो आसा. गेल्ले काही दीस सरकार डेली पेट्रोलाचे आणि डिझेलाचे प्रायसीस वाडयता. आज जर फाटल्यान नजर मारून पळयत गेल्ले 500 दिसांचे रेट्स पळयत जाल्यार पेट्रोल जवळ जवळ 100 रुपया वाडला, डिझेल जवळ जवळ 650 रुपया वाडला. आनी एका वटेन कोविडाक लागून लोक तडफडटात, गरीब लोक त्रासांत पडल्या, मध्यमवर्गीय त्रासांत पडिल्ले आसा. इंटरनॅशनल लेवलाचेर प्रायसीस कमी जायत चल्ल्यात. म्हणजे आज पळयलें जाल्यार डिझेल आनी पेट्रोल प्रायसीस सगळ्यात लोवेस्ट ताजेर आसा इंटरनॅशनल हातूंत बॅरलाचो प्रायस. आनी अशा परिस्थितींत सुद्दां ह्या देशांत आनी गोंयांत आमचे प्रायसीस डिझेलाचे पेट्रोलाचे वाडोवन बारीक लोकांचेर एक आघात करपाचो प्रयत्न चल्ला. हांव सरकारा कडेन मागतां, सरकाराक शिटकावणी दितां की ज्या पद्दतीन हें चल्लां, ज्या पद्दतीन लोकांचेर आमी आनी वयल्यान पयशाचो भार घालपाक सोदतात हें बरोबर न्ही. सरकारान हाजेर ताबडतोब विचार करचो. पयलीं म्हणजे एक आमी मागणी केल्या की फायनान्शियल मॅटर्साचेर एक व्हायट पेपर काडचो, कोविडाचेर एक व्हाइट पेपर काढचो आणि सत्य परिस्थिति किती आसा ती लोकांच्या मुखार दवरची. सुबह 7:30 बजे वापस मार्केट में आया था, तब शेड का लॉक तोड़ा हुआ था. तो मैं म्यूनसिपालिटी को फ़ोन किया और पुलिस कंप्लेन को फ़ोन किया. तो पुलिस वाला बोला सर को फ़ोन, ओनर को फ़ोन करो. मैंने बाद में ओनर को फ़ोन किया. नरपत सिंह आया इधर और चेक करके गया. पुलिस वाला साथ में आया और शटर खुला हुआ था. तब सब पुलिस वाला ने इंपोर्स करके रिपोर्ट लेके स्टेशन में गया. इतना ही देखा मैंने. कितना शॉप फूट? एक ही शॉप देखा मैंने. तो बस सुबह 7:30 बजे आया था, खुला हुआ दिखा. तो म्यूनसिपालिटी साथ में था और पुलिस वाला भी साथ में था और सेट का ओनर भी साथ में आया था. जे आता कला भवन आणि जी मेटा स्ट्रीप जी कंपनी आसा ती माझ्या वॉर्डाक पडटा, पंचायती वॉर्डाक, वॉर्ड नंबर 6 पडटा. जे ते पेशंटाक जे आता सांगला जे कला भवनाक घालपाचें म्हणटा, मेटा स्ट्रीपाक घालपाक म्हणटा, म्हाका पयलीं सद्या सांगन दिसता बाबा हे पेशंट म्हणजे कितें गोरवां काय कितें. पयलीं सद्या ह्या पेशंटाक ज्या जाग्यार आमी दवरतले त्या जाग्यार सगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय, बेड आसपाक जाय, वेंटिलेटर आसपाक जाय, तांकां जो पॅरामेडिकल स्टाफ जो आसा जे नर्सी डॉक्टर ते सगळे आसपाक जाय. पण हांव म्हणना जेंकां खंय पेशंटाक हांगा ट्रिटमेंट करचो थंय न्हू, पूण हांव कितें म्हणटा ज्या जाग्यार ट्रिटमेंट करता थंय जे हॉस्पिटल आसा थंय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो त्या पेशंटाक लागता तो आसपाक जाय. तो आसा काय कितें. दुसरें जे मनीस उपासनगराचे जे उलयता ते कितें म्हणटा, जे आतां MPT हॉस्पिटल आसा थंयचो जो मंत्री आसा तेणें म्हणटा ते लोकांक कॉन्फिडन्साक घेतलें काय कितें. हांव म्हणटा जर त्या मिनिस्टरान समज तो म्हणटा कॉन्फिडन्साक तांकां घेवना जाल्यार आतां तो उपासनगरात जे करपाक सोदता उपासनगरा लोकांक त्यांनी कॉन्फिडन्साक घेतलें काय कितें तो उलयता तें. आनी हांव एक काँग्रेसीचे हेंचे कडेन मागता जे आयज जे दुयेंस जे येयल्लें आसा, जे कोरोना दुयेंस आसा तेजेर पॉलिटिक्स करूं नाका.